खण डंपाच्या पावणीची प्रक्रिया सुरू झाल्या. ऑक्टोबरासावन खण मालाची येरादारी सुरू जातली. पावणी केल्ल्या बारांतले 3 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात. आनीक 4 खण ब्लॉकांचे काम सुरू करपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. सस्टेनेबल मायनिंग केन्ना सुरू करता काय म्हूण केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान प्रश्न उपरासिल्लो. 2012 खणी बंद पडल्या उपरांत खणीचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचे हाल जाले. परतून मायनिंग सुरू करता म्हूण सरकारान लोकांक फटयले. 10 वर्सां जालीं तरी लेगीत अजून मायनिंग सुरू केल्लें ना. सस्टेनेबल मायनिंग केन्ना सुरू करता म्हूण केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. खण डंपाच्या पावणीची प्रक्रिया सुरू जाल्या. ऑक्टोबरासावन खण डंपाच्या मालाची येरादारी सुरू जातली. पावणी केल्ल्या बारांतले 3 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात. आनीक 4 खण ब्लॉकांचे काम सुरू करपाची प्रक्रिया चालू आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. सोऱ्याच्या तस्करेचेर आळो हाडचे खातीर लाटंबारसी वाठारांत चॅकपोस्ट उबारतले. गोंयांतल्यान भायर वचपी सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर हॉलोग्राम लायतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. लाटंबारसीच्यान गोंयच्या सोऱ्याची महाराष्ट्रांत तस्करी जाता हे विशीं आमदार विजयान प्रश्न विचारिल्लो. दारगळे उजो लागिल्ल्या सोऱ्याच्या ट्रकांतलो सोरो जप्त केल्लो. ताची चवकशी पुराय जाले उपरांत फॅक्टरींतल्यान अधिकाऱ्यांक निलंबीत करतले अशी मुख्यमंत्र्यान आमदार वेंजेच्या प्रश्नाक जाप दिली. लाटंबारसी वाठारांत चॅकपोस्ट नाशिल्ल्यान गोंयच्या सोऱ्याची महाराष्ट्रांतल्यान तस्करी जावन थंयच्यान सोरो गुजराताक पावता. हे विशीं आमदार विजयान विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की लाटंबारसी ते महाराष्ट्रांत वचपी रस्त्याचेर बेगीनूच चॅकपोस्ट उबारतले. तशेंच गोंयांतल्यान भायर वचपी सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर हॉलोग्राम लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. जून म्हयन्यांत दारगळे सोऱ्याची येरादारी करपी नागालँडच्या एका ट्रकाक उजो लागिल्लो. तातूंतलो सोरोय जप्त केल्लो. कमांड एरियांतली जमीन डेल्टा कंपनीन हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्पा खातीर खरेदी केल्ली. मोपा विमानतळा खातीर उत्तर गोंयांत अशा प्रकल्पांची गरज आशिल्ली. ते खातीर IPBन प्रकल्पांक मान्यताय दिली. पूण हो विशय सध्या कोर्टांत आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. तियारी प्रकल्पाच्या 33,000 हेक्टर जमनीची अधिसुचोवणी रद्द करपा विशीं विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विधानसभेत हुस्को उक्तायलो. दारगळे काडाची सुमार 3.3 लाख चौकड मीटर जमीन डेल्टा कंपनीन खरेदी केल्या. ते जमनीचेर कसिनो जावन बेकायदेशीर घडणुको घडटल्यो देखून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हाचेर हुस्को उक्तायतना हे जमनीची अधिसुचोवणी रद्द करची म्हूण युरीन मागणी केली. जायत्या सरकारी खात्यांची लायटीची बिलां प्रलंबीत आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. तशेंच राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी भुंयगत लायटीच्या केबलां खातीर खणिल्ले रस्ते भौशीक बांदकाम खातें चवथीच्या पयलीं दुरुस्ती करतले अशें मंत्री सुदीनान स्पश्ट केलां. केसरवाल झऱ्याच्या नूतनीकरणाचे काम फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर सुरवात करतले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिलें. कुट्टाळीचो आमदार आंतोनियो वाझ हांणी ह्या संदर्भांतलो प्रश्न विधानसभेत विचारिल्लो. मजगतीं केसरवाल झऱ्याचें उदक दूशीत जाल्लें आसा देखून हाचेर सरकारान कसली उपाय येवजण केल्या काय असो प्रश्न आमदार निलेश काब्रालान उपरासलो. तेन्ना ह्या झऱ्याची पळोवणी केल्ली आसा देखून बेगीनूच झरीचें उदक चांचणे खातीर धाडटले. तशेंच झरो नितळ करपाचें उतर लेगीत ह्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी विधानसभेत दिलें. टॅक्सी धन्यांक टॅक्सी माफिया म्हणिल्ले खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी दिला.
राज्यात टॅक्सी विषय हो महत्वाचो आसा तेन्ना सरकारान टॅक्सीकारांक आनी आमदारांक विश्वासान घेवन टॅक्सीकारांचो विशय सुटावो करचो अशी मागणी आमदार केदार नायकान केल्या. गोंयभर फामाद आशिल्लो वास्कोचो दामबाबच्या सप्तकाक बुधवारच्यान सुरवात जातली. शिरगांव चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयिल्ले. तसो प्रकार वास्कोच्या सप्तकाक जावचो न्हय म्हूण उपजिल्लोधिकारी देवस्थान समितीन कडक पावलां उबारल्यात. ज्या सुवातेचेर गर्दी जाता थंय लोकांचे वचप टाळचें अशें आवाहन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलें. राज्यात जायत्या वाठारांत घरफोडी करून भांगर आनी पयशे लुटपाच्या प्रकरणात फोंडें पुलिशेन निमणे आंबे उदक सावर्डेच्या गॅबी फर्नांडीसाक अटक केली. घरफोडी प्रकरणात जायत्या पुलीस स्टेशनांनी ताचे आड गुन्यांव नोंद आसात. उसगांव वाठारांत शिगम्याच्या दिसांनी 2 बंद घरां फोडून ताणें 4 ते 5 लाखांचे भांगर फारयल्ले. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या मजतीन पुलिशेन ताका धरलो. पुलिशेन गॅबीक हुबळीच्यान ताब्यांत घेतलो. फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतूय ताणें घरफोडी केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. फोंडें पुलिशेन ह्यान पयलीं 3 ते 4 फावट घरफोडी प्रकरणांत ताका अटक केल्या. साश्टीचे बीडीओ आदेश देसाय हांच्या आदेशा प्रमाण रुमडामळ धोवल्ले पंचायतीच्या 4 पंच वांगड्यांक अपात्र थारायले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या पंच वांगड्यांची स्वताची घरां बेकायदेशीर असून पंचायतीन भितरले भितर बेकायदेशीर वेव्हार करताले असो आरोप थळावो पंच विनायक वळवयकर हांणी केला. हे विशीं मुकेश नायक हांणी साश्टीचे बीडीओ कडेन कागाळ केल्ली. ते प्रमाण ह्या 4 पंच वांगड्यांक काडून उडोवपाचो निर्णय जाल्ल्याचें कळटा. आनीकूय एक पंच वांगडी अपात्र थारपाची शक्यताय आसा. श्रावण महिन्यांतली पहिली परब म्हळ्यार नागपंचम. मंगळारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली. घराघरांनी नागाची मुर्ती हाडून पुजा केली. गोंयांत गोंयभर वेगवेगळे कडेन केल्ली नागाची पुजा.
सरकाराच्या भ्रष्टाचाराक लागून गोयचे लोक बेजारल्यात म्हूण आपाचे गोय प्रभारी आनी दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हिणें आरोप केला. सरकाराच्या भ्रष्टाचारा विशीं भायले लोक न्हय तर भाजपाचेच मंत्री उलोवपाक लागल्यात जाल्यार अपक्ष गोंयकारां खातीर ठामपणान उबो आशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. मिंगफोर्ड दांडेवाडो चिंचोवण्या चोरांनी एक बंद घर फोडिल्ल्याची घडणूक घडली. चोरांनी 4 आलमारी फोडल्यो. चोरांनी घरांतल्या ताव्यांच्या वस्तूंचेर हात साफ केलो. कुंकळे पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. तशेंच वाठारांत पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तिरवळी शिरोडा ते मोपा पंचवाडी मेरेनच्या रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडल्या. ह्याच फोंडकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान ह्या फोंडकुलांचो अदमास प्रवाशांक येना. लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून चवथी पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तीन दिसां पयलीं दिवचले जाल्ल्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या ज्येश्ठ नागरिकाक निमाणें मंगळारा मरण आयलें. जाल्यार ह्या हिट अँड रन प्रकरणांत दिवचल पुलिशेन कार चालकाक अटक केल्या. सुरेश नायक अशें ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या ज्येश्ठ नागरिकाचें नांव आसा. गोंय विद्यापीठाच्या कायद्यात सुदारणा जावपाची गरज आसा. हाचे पयलीं कायद्यात बदल करपा विशीं प्रस्ताव मांडिल्लो. मात विरोधकांनी ह्या प्रस्तावाक विरोध केल्लो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. विद्यापीठाच्या नव्या कुलपती कडेन चर्चा केल्या उपरांत ह्या कायद्यात बदल करतले. तशेंच शिक्षणीक ऑडिट आनी विजन डॉक्युमेंट तयार करपाचें उतरूय मुख्यमंत्र्यान दिलें. आमदार विजय आनी विरेशान विद्यापीठांतल्या पेपर फुटीच्या विशया वेल्यान विधानसभेंत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली.
पोळ्ळी 30 कांगाळ जावपी गोमंतक गौड मराठा समाजाची कार्यावळ बंद उडोवपा खातीर आमदार गणेश गांवकर हांणी सरपंचाचेर दबाव हाडला आनी हाकाच लागून ही कार्यावळ सावड्डे आयोजीत केल्ल्याचो आरोप आदले आमदार प्रसाद गांवकर हांणी केला। मजगतीं हे विशीं आपल्याक कांयच खबर नासून सगळे आरोप फटीचे आशिल्ल्याचें सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकर हांणी स्पश्ट केलां। विदेशांत नोकऱ्यांच्या हायस ताकून तरणाट्याक फटोवपी एजंटाचेर कारवाय करपाचें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें। हे विशीं मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। विदेशांत नोकरी दिवपाच्या हायस ताकून जायते एजंट गोंयच्या तरणाट्यांक लाखांनी रुपयांची टोपी घालीत आसात। आपल्या मतदारसंघांतल्या एका तरणाट्याक पर्वरीच्या एका एजंटान 16 लाख रुपयांक फटयले अशे जायते प्रकार गोंयांत घडल्यात तेन्ना ह्या एजंटाचेर कितें कारवाय करतलो काय म्हूण संकल्प आमोणकारान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। सरकारी खात्यांतल्यो नोकऱ्योच नोकर भरती आयोगा वरवीं भरतात। पालिका मदल्या नोकऱ्यांचो विशय आयोगाक लागना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। मडगांव पालिकेन 13 नोकऱ्यां खातीर 1,500 अर्ज आयिल्ले पूण अजूनय ह्या नोकऱ्या संदर्भात पालिकेन निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें सांगून ह्यो नोकऱ्यो नोकर भरती आयोगा वरवीं भरच्यो म्हूण विजयान मागणी केल्ली। संवसारीक हेपेटायटीस डे निमतान दिवचल पालिकेच्या सफाई म्हणल्यार स्वच्छता कामगार मेळून 54 जाणांची रक्त चाचणी केली। तातूंत 7 कामगारां मदीं गोडेमुताची लक्षणां आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। हेपेटायटीस नियंत्रण कार्यावळी खाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन दिवचलची पालिका आनी दिवचल भलायकी केंद्राच्या जोड पालवान भलायकी खात्यान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें। हेर मानेस्तांच्या हाजेरीन नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी एक कार्यशाळेचें उक्तावण केलें। तज्ञ दोतोरांच्या मार्गदर्शना खाला कामगारांच्या रक्ताचे नमुने घेतले। मंगळारा दिवचल शारा सयत गांवांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्ती भावान मनयली। नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मुर्ती हाडले उपरांत घराघरांनी पूजन जालें। नागपंचमी निमतान वच्चे कंपनी खोशी आशिल्ली। सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले।
मय मतदारसंघात परत वीज बंद पडपाच्यो घडणुको वाडल्यात. खासा करून चोडण वाठारांत जंय खोर्लीम सबस्टेशनांतल्यान वीज पुरवण जाता हाचेर आमदार प्रेमीन शेट हांणी विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर गरजेची अशी सुदारणा करपाचें काम खात्या वतीन हातांत घेतिल्ल्याचे जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी ह्या वेळार दिली. फाटलो कितलोसोच तेंप जालो मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांत लिफ्ट चलनाशिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगेंत यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्या. ह्या बिल्डिंगेंत कितलींशींच सरकारी कार्यालयां आसात. सरकारान दखल घेवन जाता तितले बेगीन लिफ्टाची दुरुस्ती करची म्हूण मागणी चलपाक लागल्या. फाटलो कितलोसोच तेंप जालो फातोडीच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांतले लिफ्ट मदीं बंद पडत आसा. ह्या खाजगी बिल्डिंगेंत जायतीं सरकारी कार्यालयां आशिल्ल्यान हांगा यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाता. खरें म्हळ्यार ह्या बिल्डिंगेंत यो वच करपी लोकांक बरी सुविधा मेळची ह्या हेतान सरकारान हालींच लिफ्ट बसयल्ली. सोमारा सकाळी ह्या लिफ्टीन कांय जाण आडकून पडली. फाल्यां कसलीय वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण? आमी टॅक्स फारीक करिनात काय कितें असो प्रश्न लोक उपरासपाक लागल्यात. सरकारान हाची दखल घेवन बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पासष्ट टक्के लाभार्थ्यांनी अटल आसरा येवजणेच्या दुसऱ्या हप्त्याचो लाभ घेवंक ना. अटल आसरा येवजण चालीक लावपा खातीर खात्याक अंदूच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी परस आनीक 25 कोटीची गरज पडटली अशें समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. बेगर लोकांक मजत करपाक सगळ्यो येवजण्यो एकठांय करात. सादें घर बांदपाक सुमार 8 ते 9 लाख रुपया लागतात अशें आमदार निलेश काब्रालान लक्षवेधी सुचोवणेक मांडिल्लें. राज्यांत बेकार आशिल्ल्या लोकांक मजत करपा खातीर ज्यो घर येवजण्यो आसात त्यो एकठांय करात अशें लक्षवेधी सुचोवणेक आमदार निलेश काब्रालान मांडिल्लें. ताका जाप दितना समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाषान सांगलें की अटल आसराच्या सुमार 65 टक्के लाभार्थ्यांनी दुसऱ्या हप्त्याचो लाव घेवंक ना. अंदूच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी परस आनीक 25 कोटींची गरज पडटली अशें सुभाषाचें म्हणणें. घर ही फकत मुळावी गरज न्हय जाल्यार भारताच्या संविधानान दिल्लो मुळावो हक्क आसा. लोकांक स्वाभिमानात जगपाची सुविधा दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य जावन आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सांगलें. कोलवाळी जेलींत वाडपी ड्रग्साच्या घडणुकांक लागून तिडक उक्तायली. तशेंच गोंयांत वाडपी ड्रग्साच्या प्रकरणाक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाती भायर वचत आसा. देखून हो प्रश्न विधानसभेत मांडटले. तशेंच कोलवाळी जेलींत आनीकूय गार्डा सयत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी करतलो अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. अश्लील, असभ्य आनी कांय प्रकरणांत पॉर्नोग्राफी चित्रणाचें प्रक्षेपण केल्ल्यान उल्लू आनी ऑल्ट बालाजी सयत 25 OTT प्लॅटफॉर्माचेर बंदी घालपाचो आदेश केंद्रान दिला. उल्लू, ऑल्ट बालाजी, बिग शॉट्स ॲप, बुमॅक्स, नवरासा, लायट, गुलाब ॲप, कंगन ॲप, बुल ॲप, जलवा, शोहिट, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनियो, शॉएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा TV अशे 25 OTT प्लॅटफॉर्म सरकारान बंद केला.